कॅप्टन विरियाटो सगळे आमचे फोंडेकार आसा, कित्याक म्हाजे बरोबर म्हाजो ब्लॉक प्रेसिडेंट विलियम आयला. तर फोंडेकाराच्या वतीन कॅप्टन विरियाटोचे आज अभिनंदन करता की तेणें मोर्मुगांव तालुकाक आज हांगा संपर्क कार्यालय हांगा आज उगडें केलां. आनी संपर्क कार्यालय आसप हें खूब म्हत्वाचें. आतां कॅप्टन म्हणटा पळय तो असो एक मनीस, फाटलें इलेक्शन जे जिखलें कॅप्टनान ते कॅप्टन वर्सीस कॅपिटलिस्ट आशिल्ले. तुम्ही पळयलां आसतलें, कॅप्टन एक सर्वसामान्य मनीस आनी दुसरे सायडीन कॅपिटलिस्ट. तर ही फायट तेणें जिखली. आनी सदांच तो म्हणटालो प्रचाराच्या टायमार की आपूण एकटो कॅप्टन विरियाटो पार्लमेंटान वचना, जाल्यार आपूण प्रत्येक गोंयकाराचो आवाज पार्लमेंटान मांडपाक वता. तर आपूण एक कॅप्टन विरियाटो न्ही जाल्यार अख्ख्या गोंयचो आवाज. आनी हे तेणेन आपल्यान जे कितें प्रॉमीस केल्लें, एश्युरन्स दिल्लें तें तेणेन खरें थरयलां. प्रत्येक गोंयचो विशय ल्हान मोठो तेणें पार्लमेंटान मांडपाचो प्रयत्न केला. फोंडेकारांचें आनी कॅप्टन विरियाटोचें नातें खूब लागचें आसा. आमच्या फोंड्यान खंयचोय जर पक्षाचो कार्यक्रम जालो जाल्यार कॅप्टन हो पयलो येवपी आसता. जर ताका टायम दिलो 11 जाल्यार 11च्या पयलीं पावता आनी कार्यक्रम सोंपोवन सगळ्या कार्यकर्त्यां कडेन उलोवन कनेक्ट करून तो वता. म्हणजे इज द मोस्ट कनेक्टेड पर्सन. आनी आय हॅव सीन की कॅप्टन विरियाटो जितके आमी आदले MP पळयले तातूंत वी कॅन से दॅट MP विथ अ डिफरन्स. कॅप्टन सरान आज ऑफिस ओपन केला. फॉर एवरी सोसायटी पॉलिटिकल आनी गव्हर्नन्स इज रिक्वायर्ड. आनी जेन्ना लोक टुगेदर आसता तेन्ना लोकांक गायड करपाक, तांकां कंट्रोल करपाक गव्हर्नन्स जाय. आनी गव्हर्नन्सा भितर तेंचे कडेन लिडरशीप इज रिक्वायर्ड. आनी वी हॅव अ लिडर वीथ क्वॉलिटीज आनी एथिक्स आनी व्हॅल्यूज. जाल्यार कॅप्टन आसलो मनीस एक मार्गदर्शन करता ह्या मुरमुगांक आनी सावथ गोवाक आनी गोंया खातीर. इट्स पीपल आर एप्रिशिएटींग. आनी ज्या प्रमाणे तेची ते सेल्फलेसनस आनी हॉनेस्टी आसा न्हू, इज बीन एप्रिशिएटेड एवरीवेर. आनी पीपल नोज जाल्यार आयज जे इट इज अ आवर ऑफ द नीड एज वेल एज द ड्रीम कम ट्रू म्हटलें जाता. जाल्यार आमकां मुरगांवच्या लोकां खातीर गरज आसली. आमची लाडली स्किमाचे जावं खंयचे स्कीम आसूं, सिनियर सिटीजन बाकीचे आसूं, इवन टिकेट्साचे खुबशे हे आसतले. जाल्यार रिकॉर्डाक पळयत जाल्यार म्हाका दिसता सर मुरगांवचे खूब आसले कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी आमी ते कलेक्ट करताले. मागीर आमी संजया कडेन दी, मागीर नाजाल्यार आमच्या हेचे कडेन दी आनी परत कलेक्ट कर. पण नाव तो प्रोसिजर कमी जातलो. आमी वील बी एबल टू डायरेक्ट पीपल लोकांक सांगूंक शकता की तुमकां हांगा दिया फॉर्म, तुमची सायनेजावर मेळटले, तुमकां गायडन्स मेळटले, बाकीची फिलींग. आनी देर आर वेरियस स्किम्स बाय गव्हर्मेंट एज वेल एज सेंटराचे. सरान सांगलें की सेंटरा कडेन आपल्या खुबशे स्किम्स आसा महिलांचे जावं कित्याक ते बेनिफिट्स ते मुरगांवच्या लोकांक जातले. कॅप्टनान देव बरें करूं म्हणटा की नीड ऑफ अ आवर जी जाय आसलेलें पळय आनी लोकांक कितें रिक्वायरमेंट जाय आसलेलें आमी सदांच सांगताले कॅप्टन सर अशें अशें आमकां एक रिक्वायरमेंट आसा जेका लागून खंय तरी लोकांची कामां उरतात, आडकून उरतात, नाजाल्यार कॅप्टन दिल्ली आसता. खुबशे प्रॉब्लम आसा हांगासर जे कॅप्टन जे ऑफीस घातल्या नंतर आमी सॉल्व करूंक शकतात. खुबशे इश्यूज आसा. सावयन सांगले तशेंच आमच्या गोपीनूय सांगलेलें आसा की जे लोक थंय दुसऱ्या ऑफिसान वचोंक वयर सकयल जातात, खुबशे सायनीत मारिनात, लोकांक त्रास जाता. तुमी काँग्रेस कार्यकर्ते म्हणून असले खुबशे एलिगेशनां जाल्लेलीं आसा. ताका लागून म्हाका दिसता हो प्लॅटफॉर्म खंय तरी वास्कोकारां खातीर आनी मुरगांव तालुका खातीर खुबसो बूस्ट जातलो. आनी हांव मागतां वास्कोकारांनी तशेंच मुरगांव जावं दाबोले सगळ्या लोकांनी हे आमच्या ऑफिसाचो जे आयज ओपनिंग जालां तेजो यूज करून येता त्या एसेंब्लीक इलेक्शनान जेते करून आमकां फायदो जातलो आनी आमचो गव्हर्मेंट जावपाक मदत जातली. म्हाका दिसता कॅप्टन ऑफ वॉयस ऑफ गोवा म्हणटा आमी आनी खरेंच वॉयस ऑफ गोवा. तुमकां डिफरन्सीस कळटले. जो MP त्या सायडीच्या नॉर्थाचो आसा आनी सावथाचो आसा, जे भशेन एसेंब्लीन जो आवाज आमचो गोंयचो आवाज एसेंब्लीन पावयता आनी ताका लागून एक आयडेंटिटी आमची वाडल्या. खंयसरूय गेल्यार लोक आमकां विचारता तुमी गोंयकार आनी तो कॅप्टन तुमचो MP आनी आमकां प्रावड फील जाता की आमी MPक आमच्या निवडून दिला. खरेंच तर हांव कॅप्टनाचे मना काळजांतल्यान आभारी आसा की तो जे काम करता आनी आमच्या गोंयकारांचें नांव एक लेवलाचेर तेणी हाडून थेल्लें आसा. दिल्ली अशे एरियेन आनी स्टेटीन हांव मागतां असोच आसचो. ताका बरें तेज्या हेल्थ बरें आसचें, ताका आरोग्य वाडोवन दिवचें. जे MP कॅप्टन विराटो बाबान केल्लें आसा जायतीशे आमचे प्रश्न आशिल्ले की एक ऑफिस जाय सगळे कार्यकर्ते म्हणटाले इलेक्शन जालें रोखडें ऑफिस जाय, पूण तें जावंक पावना. खंय तरी खंय सकयल आडखळ जाताली आनी जायते कडेन जायत येयल्लें तें. सो आमचे
काँग्रेसीचे जे लिडर जे कार्यकर्ते जे आसा ते आमकां एक आमचें स्वप्न आशिल्लें तें आयज सोरेन पुरो जाल्लें आसा. आनी एक आमकां ऑफिस मुर्मुगांव तालुक्याक जशें सावय बाबान सांगलां सगळे कार्यकर्त्यांक केन्नाय येवपा जाता, केन्नाय आपली कामां हांगा मांडपा जाता. कॅप्टन आसतलो जावं आमचे बाकीचे लिडर आमचे आसा ते येवन हांगा जी कामां लोकांची आसा ते करतले. लास्ट इलेक्शनाक जेन्ना एमपीच्या आमकां मुर्मुगांव जशें वास्को, कुट्टाळी, दाबोली जे मार्जीन मेळना ते प्रमाणे तेज्या डबल न्हू ट्रिपल आमकां मार्जीन हे पाटी आमी असेंब्ली इलेक्शनाक करपाक लागून आमचे कार्यकर्ते वावरतात. जावं वोट चोरी आसा जावं जायतीशे आमचे आतां हे गव्हर्मेंटाचेर जे एलिगेशन चलता तेजेर आमी तेजे हाटोफाट जे आमी फॉलोअप करता तेवूय आमची कॅम्पेनिंग चालू आसा. बाकीचे आमचे लिडर आसात, काम करीत आसा. काँग्रेसाचे फुडारी आनी काँग्रेसाचे वांगडी आयज खासदाराचे हे ऑफिस उद्घाटन जाला ती आमी काळजांतान पोरबी दिता आमचे खासदार बाब कॅप्टन विर्याटो फर्नांडीस. ही ऑफिसाची आमकां चड गरज आशिल्ली कित्याक ज्यो अडचणां आमकां आशिल्ल्यो त्यो आमच्यान आतां डायरेक्ट खासदाराक दिवपाक शकता. आनी मागता आमचे मुर्मुगांव तालुक्याच्या लोकांक ज्यो तुमच्यो अडचणी आशिल्ल्यो त्यो तुमी हे ऑफिसांत हाडून दिवच्यो आनी त्यो सुटाव्यो जातली. कॅप्टन विर्याटो फर्नांडीस कित्याक आयज ताणें एक उतर दिल्लें जेन्ना आमी भोंवताले जेन्ना आमची लोकसभेची इलेक्शनाक तेन्ना ताणें सांगलेलें की ही आपणाची 5 वर्सां ही जिविताची 5 वर्सां हे जनते पासत वावरतलो. पूण आज आमकां गोमन येता की जे आज एक उतर दिल्लें ही सुविधा आज ही ऑफिस ओपनिंग केलां ही एक सुविधा मुर्मुगांवच्या लोकांक जे 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा मुर्मुगांव, वास्को, दाबोली आनी कोर्ताली हांकां की ही सुविधा मेळटली. कित्याक आमकां लास्ट 3 years लोक आमकां सगळे बोर्ड मारताले येवन वास्कोचे आमकां ऑफिस ना, ऑफिस दिया. बट फायनली द ड्रीम हॅज कम ट्रू आनी इट वील हेल्प ऑल द काँग्रेस वर्कर्स एज वेल एज अ लॉट ऑफ constituents where voters also, because there are a lot of things where some voters they are reluctant to go to the present MLAs. So I appeal to all the people from Murmugaon Taluka. See, जायते आसता लाडली लक्ष्मी आसता, housewife. There are a lot of things. लोकांक दिसता कितें लोकांक दिसता की आमदारानूच सायन करचें म्हण ना जाल्यार जावचें ना. सो हांव हे लोकांक सांगूंक सोदता की इवन अ MP कॅन सायन फॉर एनी हाऊसवायफ, लाडली लक्ष्मी जायत्यो स्किमी आसा. सी ही सुविधा तुमकां हे ऑफिसांत मेळटली आनी म्हाका खात्री आसा की लोक येतलो आनी जे लोक भिवन आसा आज मुर्मुगांव तालुक्याक भिवन आसा तेमकां आमी सदांच जे हे भिरांत घातल्या आमदारांनी तेमच्या फाटल्यान हे लोकांक आमी सगळ्यांक सांगून एनीथींग वॉट एवर हॅपन वी वील बी बिहायंड द पीपल ऑफ Murmugaon. Answer lies in this constitution. I mean, muddam, this we have brought from the parliament. I carried it all the way from Delhi to here. की आयज तर आमचो देश, आमचे भारत देश तर एकवटान रावल्या सगळे. It has stood the test of time. Different religions, different regions, languages, caste, creed, cutting across everything, आम्ही एकवटान रावल्या. This is the beauty, unity and diversity म्हणटा पळय ते. So elections will come, elections will go. It is the ideology by which you live, and the ideology for which the Congress party is known, सगळे inclusive ideology. So तुवें पळय म्हणा between Congress up, it is not a fight between two parties, the fight for the ideology and saving the country and its integrity. That is the main fight. आमी दाखयला की लास्ट 11 वर्सांची जी अख्ख्या भारतान कसली रूल आयिल्ली आसा BJPची, ऑलवेज डिवायझीव. लास्ट जी आमी सांगल्या 13 वर्सांची रूल BJPची गोंयां has been full of corruption, destruction, nepotism, unemployment सारकी at its peak. तुज्यानंतर ब्रायब दिवपाक जाताले जॉब मेळटा. अरे कोणा कडेन पयशे आसा जाल्यार तो जॉबूच घेवपाक ना, तो बिझनस स्टार्ट करतलो. आनी जे बाबडे लोन काडून बिझनस स्टार्ट करता, इन्क्लुडींग टॅक्सी ड्रायव्हर, मोटरसायकल पायलट ऑर कोण गाडे चलयता, तांचेर
तुम्ही नोटीस धाडटात, तांकां थ्रेटन करतात. आता स्कीम काडल्या म्हजें घर. आयज पळय न्यूजपेपरार आयलां जे आमी सांगुल्लें सरकारा कडेन कांय डेटा नाशिल्लो खंयची घरां लिगल इलिगल रेग्युलर इलिगल आसा पळय ती. आयज ताणें फॉर्मां दिल्यान भरून दिया म्हण आमचें घर इलिगल म्हण. म्हणजे आतां ते डेटा कलेक्ट करतले सरकार आनी ते लोकांक मागीर ब्लॅकमेल करतले. सेम जाल्लें EHN. आमचो एक बरो काँग्रेसीचो डाबोलीचो लिडर आसा हांगाच बसला. ताणें म्हाका फोन केल्लो EHNच्या टायमार. हें EHNचें कितें आयलां तें फॉर्म दिता. आनी हांवें एका पंचायत डिपार्टमेंटाच्या टॉप ऑफिशलाक फोन केलो, वॉट इज दीस. तो म्हणपा लागलो आपूण सारकें सांगता, हातूंत लोक फसतले म्हणपा लागलो. सरकारा कडेन कांयच डेटा ना इलिगल घरान. ते EHNचे नंबर सगळे बरोवन दिले की म्हजें घर इलिगल. आनी फोटोय काडलो. ते कैदी आसा तशे तांचे बाबड्यांचे फोटो काडले. आयज तांचे कडेन डेटा आसा. आतां ही सेकंड स्कीम काडल्या, कोणाचें चुकलां जाल्यार हातूंत भरून घाला. आनी फाल्यां कोर्टान तर केस पिड्डेर जाली. बिकॉज आय बिलीव कोणे तरी ऑलरेडी कोर्टान गेल्या. हय. आनी ती तर केस भायर पडली जाल्यार सगळ्या लोकांनी जी फॉर्मां भरून दिल्या ते बाबडे त्रासान पडले. जे लोक आदी सावन रावता, इतलीं वर्सां जालीं, 70-80 वर्सां जालीं, तांकां हेल्प करच्या सुवातेर आयज तुमी तांकां त्रासान घालता. दीस इज अ वे ऑफ BJP टू फूल द पीपल, तांकां त्रासान घालपाक. सो ह्या सरकाराक भायर उडोवपाक. इतलीं वर्सां जेन्ना काँग्रेस आशिल्लो केन्नाच आम जनतेक, एक आम सादारण गोंयकाराक केन्नाच एक रातची म्हणजे अशी धमकी नाशिल्ली. सुशेगाद वचून न्हिदतालो. ताका एक खबर आशिल्ली की सरकार केन्नाच त्रास करचो. सरकार सदांच म्हजे बरोबर रावतलो. हो म्हजो सरकार म्हणटाले. बट हो पळय आसा तो कसलो सरकार म्हणया. करप्ट सरकार, धमकी दिवपाचो सरकार, फॉल्स केसी करपाचो सरकार. सो वी वील थ्रो. सो दीस सगळे आमी आयज जमा जाल्यार इट इज अ प्लेज टू द पीपल ऑफ मोर्मुगांव तालुका एंड अक्रॉस गोवा. आमी आतां सगळ्याक वेतले.